प्रभुदेसाई आज धारगळी जिल्हा पंचायत उमेदवार म्हणून श्री ज्ञानेश्वर यशवंत शिवजी रहिवासी पारशे गावचे हांचो फॉर्म भरपाच्या निमित्तान आमी सगळ्या जमिल्ले आसात। ज्ञानेश्वर शिवजी हे एक तरुण तडफदार असे व्यक्तिमत्व, सदाकाळ लोकांच्या कामाक धावपी, समाजसेवन सक्रिय आणि अशो भुरगो गेले 1.5 म्हयनो ह्या मतदारसंघात आपलो प्रचार करतालो। ताका काँग्रेस पक्षान आपली तिकेट दिता म्हणून ताका फुडें काडिल्लो, पक्षान ताका फुडें सर म्हणून काम करपाक प्रवृत्त केलो आणि गेले 1.5 म्हयनो ताणें सगळ्या मतदारसंघांत पिंजून काडून आज लोकांचो बऱ्यापैकी संपर्क ताका तयार जाल्लो आसा, लोकांचे प्रोत्साहन आसा ताका। आणि आज जेन्ना ऐन वेळाचेर राती ताका तिकेट नाकारली गेली आणि दुर्दैव म्हणपाक म्हाका वायट दिसता, ज्या पक्षान हांव अजून आसा त्या पक्षाचेर ताशेर ओडप योग्य न्ही, पण तरी सुद्दां सांगता की आज ही लिडरशीप काँग्रेसची खऱ्या कार्यकर्त्यांक विसरून आयात केल्ल्या मनशांक उमेदवारी दिता। आज जो 1.5 म्हयनो जो फिल्डाचेर आसलो, जो काम करतालो, अध्यक्ष सदां सांगतालो की आमी पळयता तुजें इतलें काम कोणाचेंच जावंक ना, इतलें सुंदर तुजें काम चालू आसा म्हणून। 17 कोपरा बैठको जालो, घराघरांनी ताचो प्रवेश जालो आणि आज असो बऱ्यापैकी लोकसंपर्क, लोकांचो सपोर्ट मेळटा आसतना आज काँग्रेसीन ताका तिकेट नाकारली। जेन्ना आमी ह्या संदर्भात लोकां कडेन उलयले, ज्या ज्या लोकां कडेन आमी संपर्क केल्लो ह्या मतदारसंघात, धारगळ मतदारसंघातून प्रत्येकान सांगले की तुम्ही फुडें सरा, तुम्ही इतले बरे कार्य केले आसा, तुम्ही तिकेट भरूकच जाय, इंडिपेंडंट जाल्यार भरा, आमी तुमचे बरोबर आसा। सो आज लोकांच्या समर्थनान आणि लोकांच्या सपोर्टान आज आमी ताची तिकेट आज आमी ताची उमेदवारी दाखल केल्ली आसा। कितें म्हणून अपक्ष ताची उमेदवारी दाखल केल्ली आसा। सर तुम्ही म्हाका राष्ट्रीय प्रवक्ता म्हणून नेमणूक जाल्ली। पयलीं गेले 6 म्हयने हांव स्टेट प्रवक्ता म्हणून काम करतालो, नॅशनल प्रवक्ता म्हणून 7 जाणांची गोंयसून निवड जाली, तातूंत हांव आशिल्लो। पण आज अशें दुर्दैवान पक्षा बद्दल उलोवचें पडटा, कारण राती तकायत गेले 10 दिवस आणि राती तकायत तिकेट तुमकां मेळ्ळी, चला कामाक लागा, कामाक काम करा, ह्या पद्दतीन जो आमचे कडेन जो खेळ खेळ्ळा, म्हणजे इट लुक्स लायक द लिडरशीप इज बीन सोल्ड आउट। आय क्लेम द लिडरशीप इज बीन सोल्ड आउट। ना जाल्यार भायल्या मनशांक, आता उदाहरण तुका दुसरें सांगता, शिवोली मतदारसंघात सुद्धा जर एक्चुअली आय शुड नॉट बी स्पीकिंग, बट ज्या शिवोली मतदारसंघात जी गट अध्यक्ष ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा गेले 8 वर्सां, ती दावेदार आशिल्ली, तिचें नांव ब्लॉकांतसून पयलें गेल्लें आनी ऐन वेळाचेर काल राती तिची डावलून भलत्याच कोणाक तरी एक टॅक्सीवाल्याक तिकेट दिल्ली आसा। आता हे कितें चल्लां? आज काँग्रेस पक्ष भरारी मारता, खंय तरी भाजपा विरोधी वातावरण आसा, प्रत्येक जण जे उलयता भाजपाच्या विरोधान, जी भाजपाची राजवट गेल्या 12 वर्षांत लोकांनी पळयल्यात, मागीर तो म्हारगायेचो विशय आसतलो, नोकरेचो विशय आसतलो, जे जाणारे अन्याय आज वचत ते उजो पेट्टा, हे तुमकां पळोवपाक दिश्टी पडटा। सरणपेटी थंय उजो पेटलो, काल ते आरपोरा उजो पेटलो आणि हे बेकायदेशीर सगळे कामां चालू आसात। हे सरकार डोळे झाक फक्त सोड, सरकारची लूट चालू आसा हे लोक उलयता। आणि अशा परिस्थितीन जेन्ना वातावरण पोषक आसा काँग्रेसी खातीर, तेन्ना काँग्रेस पक्षच आपण विकलो वता, हे दुर्दैवान म्हणचें पडटा। तुम्ही आता सर भायर सरले, काँग्रेसीन भितर सध्या आसा, अजून आसा, आम्ही निर्णय थोड्या दिसांनी घेतले। सध्या आमचे पयले टास्क आसा आमच्या उमेदवाराक निवडून हाडप। आमकां दाखोवचें पडटलें की आमच्या उमेदवारा कडेन किती कॅपॅसिटी आसा, तो स्वता आणि ताचे बरोबरची सक्षम असे सगळे कार्यकर्ते जमलेले तुमकां दिश्टी पडटात। हे आज तिडकीन आयल्यात की आमकां नाचयले, फटयले, खेळयले आणि हो काँग्रेस पक्षाचेर नारायजीन आमकां उलोवचें पडटा। कारण ते पदाधिकारी आसा, PCC प्रदेश काँग्रेस कमिटीतले 2 पदाधिकारी आसात, आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा, इतर हे आसात, कोणाकूच विश्वासान न घेता। काल राती ताका तडमळीत दवरला, काल हरमलची तिकेट सुद्धा डिक्लेअर करता तांच्यांनी कोणाकूच आमकां विश्वासान घेतले ना। पक्ष म्हणटात तो हाचे पयलीं आलेमांव बंधूंनी सोंपयल्लो, आतां आमचो अपोजिशन लिडर जो आलेमांव आणि तेचे बरोबर 2 जे MLA उरल्यात, जांकां बसीची तिकेट चुकलेली कालचे फावट, जे 8 जाण गेले त्यांच्या बरोबर, ते पयली बस सुटली आणि मागीर हे फाटल्यान पावले। त्या लोकांनी पक्ष घाण दवरलो BJP कडेन आणि विजय सरदेसाय कडेन, कारण विजय सरदेसाय हो BJPचो एक माणूस। 3 आमदार येतकूच तेणें सोमती उडकी मारून BJP गव्हर्मेंट केल्लें, तो विजय सरदेसाय। आणि आज गोवा काँग्रेस पक्षान
एक बरें नेतृत्व दिल्लें, डायनॅमीक नेतृत्व आसलें, जो अमित पाटकर शेवट पर्यंत झगडलो. शेवट पर्यंत कार्यकर्त्यांसाठी त्याने फाईट दिली. रात्री 2 वाजेपर्यंत झगडलो. तर हे फर्स्ट टायम काँग्रेस पक्षान गोंयांत एका टायमार दिगंबराच्या हातान पक्ष दिल्लो. तेन्ना दिगंबरान तो पक्ष विकलो आनी आपूण 8 जाणांक घेवन गेलो. आज युरी आलमांव त्याच वाटेचेर आहा. कारण अमित पाटकर इतलें काम करी जाल्यार हे 3 फर्स्ट टायम काँग्रेसीन आमदार पक्ष चलयतात हें चित्र दिसलें. पक्ष संघटना चलयना तर आमदार चलयता आनी हे सेटिंगां आपलीं करता. पयलीं आरजी एका टायमार आरजी बरोबर सुद्दां जर हांच्यांनी युती केल्ली न्ही जाल्यार तो पक्षाक फायदो आसलो. कारण आमचे सावथाक आनी सगळ्या गोंयांत 9 आमदार घालच्या इलेक्शनाक पडले ओन्ली बिकॉज ऑफ आरजी. आनी तेंच्यांनी 3,000, 3,500, 4,000 मतां घेतली. अरे हो गोवा फॉरवर्ड मांद्रान तिकेट दिली आमकां कोणाक न विचारता. कालचे फावट गिरीश चौडणकरान अध्यक्ष तो. अरे 1,600 मतां घेतली. नाचक्की गेली. पक्ष सोंपयलो. त्या पक्षाक उभारी दिवपाक आमी फुडें सरले आनी आमी कालच्या लोकसभेक 9,700 मतां घेतली मांद्रे मतदारसंघात. थंय आमकां परतून आज आमचेर परतून हाडले. कोणामुळे जाले हे आमदार हेंचे साठे-लोटे. अरे तेंचो बूथ कमिटी ना, तेंची बुथाचेर माणूस ना, BLO ना, BLA कोणूच ना. अशा पक्षा कडेन तुमी युती करतात आनी तुमी थंयसर आमचेर अन्याय करतात काँग्रेस पक्षाचेर. तर आतां आमकां एक पक्षाक दाखोवन दिवचें आहा आमी पक्ष सोडचे ना. आमी पक्षानूच रावतले. कारण पक्षान पद्दत आहा. बंडखोरी केल्या शिवाय तुका थंयसर स्थान ना. हे काँग्रेस पक्षाची आज पर्यंतची इतिहास आहा. सोडून गेले आमदार, परत तांकां हाडले, तिकेटी दिले, परत ते मिनिस्टर जाले. उदाहरणार्थ बाकीचे रवी नायक, मिमे नायक हे सगळे लोक जे आसले, सुभाष शिरोडकर हे ते परत ते आयले, परत मिनिस्टर जाले, डेप्युटी CM अशें. पण आजच्या घडीक आमकां एकूच आमचें हें आहा की ज्ञानेश्वर शिवजी हो एक तरूण आमी फुडें दिल्लो. 8 दीस ते 10 दीस आमी काँग्रेस ऑफिसान आहा. डेली आमकां तेचो फोटो काडलो, तेच्या गळ्यान हे घालून फोटो काडलो, शर्ट नवीन कॅम्पेनिंगाचो फोटो काडलो, कॅम्पेन करतनाचो फोटो काडलो ताचो. ताची हे घेतली इंटरव्यू, सगळे प्रोसेस जाल्लो आसा. आज हांव ताका एड करता. आनी एक गोश्ट, आमचे कडेन 3 आमदार आसा काँग्रेसचे आनी हे 3 आमदाराचो म्हजो सरळ ताचेर आरोप आसा. आपली सीट येणारे 27 इलेक्शनाक वाचोवपा खातीर तांच्यांनी मांद्रेचो बळी दिल्लो आसा. गेल्या फावटी उदाहरण आसा की गेल्या विधानसभा इलेक्शनाक कोणाक विश्वासात न घेता जी तिकेट गोवा फॉरवर्डाक दिल्ली ताचो परिणाम 1,600 मतां तांकां मेळ्ळी. काँग्रेस पक्षाची नाचक्की केली, युतीची नाचक्की केल्ली. तांचे कडेन कसलीच संघटना ना, ताची बूथ संघटना ना, तांचे कडेन BLO ते 1 and 2 कांयच ना. आनी अशा पद्दतीन तुमी तांकां 2-2 तिकेटी खंयच्या आदाराचेर दिता. आज काल ज्यो 2 तिकेटी दिल्यो, B फॉर्म दिले, तेन्ना मांद्रे ब्लॉक कमिटीचो अध्यक्ष सुद्दां नासलो. आमकां सुद्दां खबर ना केन्ना तांकां B फॉर्म दिले आनी कशे दिले ते. दक्षिण गोंयांत जेन्ना आमचे 2 आमदार आसात, युरी आलिमांव आसा आनी एल्टन डिकॉस्टा आसा, हे दोगांयक खंय तरी एक भंय निर्माण जाला की युती ही आम आदमी कडेन जावंक ना. तांचो प्रयत्न आसलो आम आदमी कडेन जावचो म्हणून. आम आदमी कडेन जावंक ना आनी आम आदमीचे प्रत्येक मतदारसंघात 1,500-2,000-2,500 हजार मतां आसात साऊथ गोवा. ते फील्ड करतलेच. आता गोवा फॉरवर्ड आणि आरजीनय जर फील्ड केले जाल्यार तांच्यांनी आनी 1,500-2,000 हजार मतां जर काडली जाल्यार त्यांच्या अस्तित्वाक धोको येता. आणि हाचे खातीर प्युअरली ह्या 2 आपली सिटां वाचोवपा खातीर दक्षिणेच्या आमदारांनी आमचो मांद्रेचो बळी दिल्लो आसा. आणि हे आमी कदापि सहन करचे ना. आमी वी आर गोइंग टू फायट इट आउट. आमी दाखोवन दितले की जी आमची शक्ती आसा ती तांकां फुडल्या विधानसभेक ताची आमच्या गोंयांत जे निरीक्षक येतात आमचे की आमकां गोंयांत खंय चुकलां कितें तेच विकले गेले जातात अशा पक्षांकडे. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.